सगळ्यांक नमस्कार। पात रागनेलाच्या जिवितावर थोडी माहिती हांवें तुमकां दिल्या आणि ताचे जिवीत हांव जेन्ना शूट करून म्हणजे व्हिडिओ काढून गेलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलेले की हांवें सेमिनारांतल्यो जायत्यो वस्तू शूट केल्यात म्हणून फादर मायरन हाच्या सांगता। तर हो व्हिडिओ खूप व्हडलो आता हाचे खातीर हांव एक भाग तुमच्या फुड्यान आयज दवरता आणि रोखडोच दुसरो भाग ताचो तुमच्या फुड्यान दवरतलो। परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा, कारण म्हजे व्हिडिओ पळयतात, लायक करतात, शेअर करतात, हाचे खातीर हांव लॉरिटर वासू तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा। आमी सद्याक राशोल सेमिनारीन आसात आणि म्हजे सांगाताक म्हजो इश्ट चोडा मोगाचो काळजांतलो इश्ट फादर मायरन म्हजे सांगाताक आसा आणि हांगासर सेमिनारीन जायत्यो एंटीक वस्तू आमकां पळोवंक मेळटात। जशे करून फादर मायरन हांगा दाखयल्यात हो जावन आसा एक आदलो कीबोर्ड। हो कीबोर्ड आदलो, ह्या कीबोर्डाक म्हणजे हो पियानो टायप, हाका वारें मारून हांगासर पंप आसा, हो पंप वारें मारपाचे हे वाटेन आणि तो वाजोवप दुसरे सायडीन। हे वाटेन हांव तुमकां दाखयता, हांगासर पियानो हांगा आसा, हांगासर तो वाजोवंक मेळटा हांगासर। आतां फादर मुद्दम ते वाटेन गेला वारो मारूंक पांयान, तर हांव तुमकां तो वाजोवन दाखयता मातशें। हो पियानो हे भाशेन ताका वारो मारचो पडटा आणि खूप कास्तीक पडटा। हाचे खातीर आतां न्यू टॅक्नोलॉजी हांगासर पंप बसयलेलो आसा खेरीत भाशेन। आणि हांव खेरीत भाशेन फादर मायरनाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कारण हांव ताका भेटोंक ताचे इगोर्जेन गेल्लो म्हणटा मुद्दम म्हाका घेवन हांगासर आयला। हाचे खातीर फादर तुका काळजांतान देव बरें करूं। कित्याक हिंगा पयलें प्रिंटींग प्रेस हिंगासलें आमगेलें ओके सेमिनारीन लागलो। ओके सो ह्यो जायत्यो एंटीक वस्तू दवरल्यात सामान, ट्रॅक्टरान जायतो भुरगे येयला, ह्यो वस्तू ह्यो आहल्यो खंय तरी कोनशाक पडले त्यो सांबाळपाक काण दवरपाक। सेमिनारीन ते सगळे आमचे सेमिनारी सो पाद्री जावं जावन गेले वो शिकताले। फादर तुवें म्हाका सांगलां ते प्रमाणे हें पयलें हॉस्पिटल आसलें अशें म्हण तुवें म्हाका सांगलां। हें आदीं हॉस्पिटल आसलें। हय, सो पयलें सुरू जालें तेन्ना बांदलें तेन्ना हें हॉस्पिटल कशें येयलें, मागीर भुरग्यांक शिकपाक कितें क्रिस्ती धर्माचें शिकवण स्टार्ट करपाक तशें करून सुरवात जाली जी। मागीर सेमिनार कशी स्थापली, ते जायते पाद्री जायते संस्थेचे पाद्री भितर सरले एक एक काळान। आणि हे जावन आसात आदले सांबाळून दवरलेले टायपरायटर जायते भाशेचे। आतां सगळें मॉडर्न आयलां पूण आदली वस्तू हे सेमिनारीन सांबाळून दवरल्यात आणि पळोवंक अदी खुशालकाय भोगता। तुमी केन्ना कोण ही वस्तू पळोवंक जाय जाल्यार मुद्दम हांगासर येवन तांचें परमिशन घेवन तुमच्यांनी पळोवंक जाता। साबार एंटीक वस्तू हांगासर पळोवंक मेळटात। कॉयन पयले सगळे न्हू, आदले कॉयन सगळे। आदले भाशेन आमचे व्हिडिओ घातले, सांबाळपाक फोटो काडून काही हे नासलें, आल्बम नासलें। आदले टायप हे भाशेन हें कितें फादर? फ्रेम ह्यो फ्रेम सगल्यो न्हू, हे भाशेन भायर काडून पळोवपाच्यो आदल्यो एंटीक। आदले भाशेन फोटो घालून दवरताले, फोटो फ्रेम सिस्टम तुका फोटो फ्रेम चोवपाक जाय। आणि हे जावन आसात सगळे पाद्रींचे रूम, हातून डोर नंबर घातलेले आसात। हांगासर सगळे रूम आसात, तातूंत सगळे पाद्री रावतात। हे आमकां एक बरी खबर। आणि सगळे एंटीक जे कितें आसा तें आमकां हांगा पळोवंक मेळटा। हांगासर भरपूर सगळे लायनीन हे रूम आसात, तातूंत पाद्री रावतात। हे न्यू पाद्री जाता तेंकां कोण हिंगा आहाय तेंकां। सो एक एक भुरगो एक एक रुमार रावता। ओके ओके
दिसा सकाळचे मीस जाता सो एवरी डे तिंका मीस जाता सेमिनारिस्टांक सगळ्यांक हय हो एक आदलो पियानो अजुनूय ह्या सेमिनाराच्या खोपेलान सांबाळून दवरलेलो आसा हो तसोच आदलो हांगासर हाका वारो मारून हो वाजोवंक जाता कसली परब आसता कसली फेस्त आसता वो आयताराचे आमचे सेमिनारीज लोकां बाराक इगोवचे नाजाल्यार हे खोपेलान ते मिसाचे मिटींग जावं हेर दिसवड आख्खे दीस भरले रोजार आहा देर्स आहा हेर मागणी आहा ती हांगा बराबर येवन करतात रावपा भुरग्यांक न्हू आतां हिंगा हे कॉरिडॉर युनिकनेस कितें हय सायबीण माय जेजूच्या जिविता वयर कितें तर पितारला हय ते इंडियन भाशेन दाखयल्या सायबीण माय साडी घालून दाखयल्या हां साडी घालून मागीर आपल्या सांबार आहा सायबीण माय जे पळय स्वर्गान सोडली ती कमळाचेर दाखयल्या ओके इंडियन भाशेन कोणें गेला ते म्हणटा ही एक परब हो आमचो गोंयकार हो फॉन्सेका कोण म्हणटा पळय तो गोंयकार इंडियन भाशेन कल्चर पिला दाखयला इंडियन भाशेन कोण ते भाशेन युनीक सगळें हो एक बायलो देखावो जो आमकां वयतान पळोवंक मेळटा सेमिनारीचो ड्रॉइंग काडा कोणे कितें अशें दिसत तुका सायबीण आहात तुमी तर हय तोंड एक बायली आसा हय तुका वयसो सकल हात एक अशें करून आडवी लायन एक काळे हिड्यासो मारलो अशें पडटा हय हा हय ती खंय बोडी आसताली ओके वता बाराचेर हय. सावडी पडटाली हां ती पावटी टायम चुको हां ते बोडीचे टायम कोतालो हय सावडी पडटे भाशेन ओके सो ते कॅल्क्युलेट करून टायम कोण बेल मारताले इथींग बेल मारले टाव डांगो भुरग्यांक टायम जालो म्हणजे जेवणाचो सो ती वॉच टायप आसली हां ओके सो ते बोडी मारलो आहा तेजेर टायम कोतालो वताचेर वॉटाची जेन्ना वत पडटाली ती सावडी पडटाली आनी सावडी पडटा तेन्ना तुका ते वॉच टायप सो हे भाशेन ते चलतालें सिस्टम आदी कित्याक त्या टायमार वॉच बी नात न्ही न्हू आतां हांव फादराचे सांगाताक ह्या पावंड्या वयल्यान देंवता तेन्ना फादरान म्हाका सांगलें हे पावंडे कसले हे फातर कसले हे फातर फकत आदल्याच काळार मेवताले ते आतां मेवनात ते झरोनात पिड्या जायनात कांय जायनात तेन्ना हे फातर खंयच्यान हाडले तेन्ना फादरान म्हाका सांगलें जेन्ना पुर्तुगेज बोट घेवन गोंया येताले तेन्ना ते गोंयांतल्यान स्पायस वताले मसालो स्पायस आपल्याक कितें जाय ते वताले आनीक येता आसतना बोट घेवन ते एमटी नासले असले व्हडले फातर घेवन येताले हे व्हडले फातर घेवन ते हांगा येताले आनी ते फातर सगळे एकठांय करून तांणी हे इगोर्जेचे हे सेमिनारीचे पावंडे केले त्या फातरांनी असले फातर आनी संवसाराक खंयसरूच मेवनात अशें म्हणून म्हाका फादरान ह्या पावंड्या वयल्यान देंवताना ह्या फातरांची माहिती दिली रूम सगळे न्हू भुरग्यांक आनी हें कितें फादर सो हिंगसो मेन जंक्शन हिंग सगळे इंगल्या हां ओके ह्या न्यू पाद्री जाता तांकां जे कोणी शिकताय तांकां ओके
बरी हाय हय आनी हातूर हा तिका धुय आनी सुकोंक घाल. सो तुका हिंगा सिस्टम भुरगे आपणागे रोप आपणागे हातीन दिता. सो ही भुरगेपणासून ट्रेन करताय बाबा हे हार्ड लायफ. ओके. आनी फादर सांगता ते प्रमाणे हांगासर वॉशिंग मशिनां वो एअर कसल्योच इलेक्ट्रीक मशिनां नात रोप धुवपाक. हांगासर जे पाद्री जावंक येतात ते सगळे भुरगे आपआपल्या हातांनी आपलो रोप हांगासर धुतात. हांगासर सगळे फातरीचेर रोप धुवपाची पळय बंदोबस्त तयारी केलेली आसा. हें पळोवन आमकां अदीक खुशालकाय भोगता. आनी जाणें कोणें अजुनूय हें पळोवंक ना ताणें परवानगी घेवन हांगासर सेमिनारीन येवन पळयल्यार जाता. सगळे न्हू सांजचो वेळ आसता थोडो तेंकां काम करपाचें आपल्या हातीन काम करपाचें.